थकीत वीज बिलां भरपा खातीर सरकारान OTS येवजण चालीक लावपाचो निर्णय आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेन घेतला, अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या। ह्या येवजणे वरवीं सुमार 400 कोटी रुपया थकीत येणे सरकाराक मेळटले अशें ताणें म्हणलां। वन टायम सेटलमेंट करपी वीज गिरायकांक कळंतर फारीक करचें पडचें ना जाल्यार जांकां वीज बील हप्त्यांनी भरपाक जाय तांकां 12 म्हयन्याची मुजत सरकार दितले, अशें मंत्री ढवळीकरान काल सांगलें। Government of Goa Power Department today got approved OTS scheme of Power Department which is pending for Goa. There are demand from customers to take that scheme in other way आणि त्या खातीरूच 2 महिने आम्ही ही डिक्लेअर केल्यानंतर ॲप्लिकेशन करपाक तांकां चान्स दिला। जे कोण वन टायम पे करतले तांकां पूर्णपणे DPC म्हणजे जो इंट्रस्ट आसा तो मायनस जातलो। जांकां कोणाक इन्स्टॉलमेंटान पेमेंट जाय तांचे खातीर आमी एक वेगळी केल्या, जो एमावंट आसा तो सील केला आनी तांकां 12 म्हयन्याक इन्स्टॉलमेंटां पे करपाक मेळटा। आनीकूय 2-3 कंडिशन आसा। जे लोक कोर्टांत आसा आनी ज्यो जवळ जवळ 14 कंपनी कोर्टांत आसा तांकांय आमी तातूंत घेतल्या। आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल तातूंत आमी घेतल्या आनी ती म्हणजे खंयची फॅक्टरी बंद पडले नंतर ती जर दुसरो घेतलो आनी जो एमावंट ओरिजिनल ओनर भरूं शकलो ना तर तो दुसरो जो घेता ताजे कडच्यान ते वाशील करपाचें आशिल्लें। ताका कुशीन दवरून तो एमावंट ओरिजिनला कडच्यानूच भरून घेवप आनी जो नवो तो उद्योग घेता, इंडस्ट्री घेता, ताका तें बर्डन दिनासतना ताका ती इंडस्ट्री घेवपाक परमिशन आसा असो एक विशय तातूंत आमी हँडल केला। विच कंप्लीट न्यू विशय म्हणजे जी फॅक्टरी बंद पडल्या आनी बिकॉज ऑफ सो मच बर्डन जांचे कोणाचें आसा तातूंतल्यान ते मोकळे जाता। अशें खूब गोश्टी आसा, खूब इंडस्ट्री आसा ज्या कडेन 1-1 कोटी रुपया तांणी पे करपाचो आसा पूण ते दुसऱ्याकूय दिवंक शकना, दुसरो ते भरूंक शकना आनी त्या खातीर ती केस घालून मागीर ओरिजिनल जो मनीस आसा ताजेरूच ती